आमकां कितें ना येयल्ल्या म्हयन्याक आमकां लोनांक गेल्यार आतां लोनांक येयल्ल्या म्हयन्याक पेनल्टी बसता, येयल्ल्या म्हयन्याक आमी पेनल्टी भरपाची. घरात कितें काम जाय आसलें काम टायमार जायना आमचें. येयल्ल्या म्हयन्याक आतां 1 ते 26 म्हयनो केला, 26 ते 26 म्हयनो केला आनी तेंच्यांनी आमकां पयलीं सांगलेलें की एक किंवा 2 तारखेक तुमचो पगार जातालो. जाल्यार आतां तो म्हयनो सोंपन दुसऱ्या 3 तारखेक पगार घातला फाटलो. दुसरो तो म्हयनो सोंपन तो म्हयन्याचो पगारच घालूंक ना. पगार जर मागले आमी अशें कितें केलें जाल्यार 5,000 फक्त एडवान्स घालता. ते एडवान्स घालता आनी आमकां सांगता की बाबा तुमी कामाक येया, परत फुडें घालता. अशें करून करून ते 3 तारखेक फाटलो पेमेंट 3 तारखेक आनी हो पेमेंट आतां 10 तारखेक अजून जावंक ना पेमेंट. 10 तारीख जाली तरी अजून पेमेंट जावंक ना. आमच्या जावं आमकां वॉकी टॉकी जाय, वॉकी टॉकी सुद्दां आमकां मेळना हांगासर. वॉकी टॉकी पॉयंटार ना. आतां प्रत्येक टावरार चेक केल्या जाता पूण एक वॉकी टॉकी सुद्दां ना पॉयंटार. भुरगे अशेंच वयता पॉयंटार आनी येयल्ल्या म्हयन्याक आमकां कंपनी सतयता आनी हे गव्हर्मेंटाक येयल्ल्या म्हयन्याक आमकां पेमेंटाक सतयता आनी ते सांगता गव्हर्मेंट आमकां पगार घालिना जावं आपणाक हे दिना फॅसिलिटी दिना. आमचे जे पयलींची बिलां आहा ती पास करूंक ना गव्हर्मेंटान. आणि आमी आमचो फिटनेस हरशी म्हणा दवरतात पण आमकां तेंच्यांनी रिफ्रेशमेंट आमकां ते ट्रेनिंग दिवपाचे आहा ते दिवंक ना. अंदूच्या वर्सा उदीक दिवंक ना. उदीक आमी आमच्या पयशांनी हाडले आणि आमी गव्हर्मेंटाचेर मागता अशें फटींगपण करता जाल्यार कंपनीक कितें दिता कॉन्ट्रॅक्ट. आमचो फ्युचर कितें. आमी गोंयकार तुमकां वोटींग घालता जाल्यार आमचो फ्युचर तेंच्यांनी चिंतपाचो. आनी आमकां मेन म्हणजे हेंचो इन्क्रिमेंट 3 म्हयने जाले. इन्क्रिमेंट ना कितें ना. पेमेंट घालता आतां 5,000 घालता एडवान्स म्हणून घालता, 2,000 घालता, 3,000 घालता. तितून आमी म्हणून कितें करतले.